हालेलुया हालेलुया अर्गांतुका बापा अर्गांतुका बापा अर्गांतुका पुत्रा अर्गांतुका पुत्र अर्गांतुका पवित्रात्म्या अर्गांतुका पवित्रात्म्या हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड लॉर्ड दया करून बसा आयसो विषय दावपदेश दावपदेश देवान मोइजे मारिपात आमकां दिल्यात आमी आमच्या जिवितांत सारक्या तरान सारक्या दिशेक जेजून आमकां उपकरण दिल्ल्या त्या वाटेन बापाच्या खुशे प्रकार चलोवन जिवच्याक आनी जिवीत जोडच्याक आता हे दावपदेश आमकां कथोलीक भावांक आनी भयणीक अति गरजेचे आनी ह्या दावपदेशा सवे या दावपदेशा मारिफात या दावपदेशा अनुसार जावन आमी जियेल्या या जियोंक ना आमी उपदेशांक अनुसार जावन बापाच्या कुशेप्रमाणे जेजून आमकां दिल्ल्या देखी प्रमाणे जिवीत जोडच्या इराद्यान आमी जियेल्या या सुकल्या जिवच्याक सुकून पडल्या हे आमी जाणा जावंक जाय आनी चीत दिवन आयकाव्या आनी समजून आमी जाणा जावया जर तर आमी सुकल्या जाल्यार खंयसर आमी सुकल्या आनी सुकोवन आमी जियेल्या जाल्यार तांतून तावनी आमी फाटी परतोंक आसा आनी आमी सुटका जोडूंक आसा आनी वो दीस आमी सुखी तावन पातकां तावन सुटका जोडचो कुमसाराच्या सक्रामेंता मारिफात प्रेज द लॉर्ड हालेलुया पहिलो उपदेश देवाच्या धा उपदेशांत तांतू पहिलो उपदेश खंयचो एका दिजा देवाक मान दी हे बायबलांत खंय आसा निर्गमन ग्रंथ एक्झोडस चॅप्टर 20 1 तावन 6 वळी पर्यंत आता समज सारकें ऐका देव ही उतरां उलयलो आनी म्हणलो हांव सरेस्पर तुजो देव तुका इजिप्तांतलो गुलामपणाच्या घरांतलो भायर काडिल्लो तो मुजे शिवाय दुसरे देव तुका आसचे न्हय संवसारांत देव कितले जण आसात देव कितले आसात संवसारांत सगळ्यांनी ल्हान आवाजान सांगल्यार सगळ्यांचो ताळो ल्हान ल्हान मेळोन व्हडलो आवाज जाता कोणी सांगनात कांय आयकना इतली जाणां आसात ल्हान आवाज करया गोत्त आसा जाल्यार सांगा वेळ विबाडी नाकात वेळ विबाडल्यार तुमकां लुकसाण म्हाका न्हय कोण सक्कड सांगता एकच देव म्हणून संवसारांत सगळे घालया एकाच्या की चड देव आसात म्हणून कोण सांगता आता वयर करया एकाच्या की चड आसात 2 3 8 5 10 कोण न्ही ना
एकलोंच घेऊ हांव एकलोंच पळया तरी आतां एकाच्या की चड देव आसात की पळया संवसारांत मुजे शिवाय दुसरे म्हणलें तें उतार कोणाक लागू जाता एकाच्या की चड असल्यार मात्र दुसरे न्हे नाजाल्यार एकच जाल्यार दुसरो वय न्हे तरी मुज्या शिवाय दुसरे देव तुका आसचे न्हय म्हणल्याचो अर्थ कितें तरी देवा शिवाय आनीकी वेगळे जायते देव आसात म्हणून जाले वय गे तरी संवसारांत देव जायते आसात ओळे थंय भायर पेंट्यांत चलोवन गेल्यार मेटांनी मेळोवंक साद आसा देव आनी ते कसले देव म्हणून आमी जाणा जावया आमकां जर तर गोत्तू ना जाल्यार पूण सक्कडी देवा पैकी आमच्या खातीर एकच एक देव तो खरो नीज देव तो आमचो देव देव जायते आसात आनी आमचो देव तो देवांचो देव देवान रचलेल्या रचने पैकी जायत्या वस्तूंत हांव जायत्या रचनेंत हांव मनशा कुळयेन जायते देव कान गेले आसात वय गे आसात ओळे थंय गेल्यार एक फातराचें रोपणें कर तो एक देव आनी एक दुसऱ्या कडेन गेल्यार एक गायर बांदून तोंड दितात नामां घालतात तोय देव आनी एक गेल्यार फातर बांदतात करतात सोरोप आसा दूद ओततात ताकाय कालें तांबडें घालतात कुंकुम घालतात नमस्कार करतात तोय देव आनी एक कडेन गेल्यार आनी एक जड लायतात ताकाय कालें घालतात आनी कितें करतात नमस्कार करतात तोय देव आनी हे सक्कड देवान रचलेले रचनेपैकी मनशा कुळयेन आपल्या आपल्या चिंतपा प्रमाणे कर खान गेलेले देव जावन आसात पूण आमचो देव देवांचो देव जावन आसा तो जावन आसा खरो एक नीज देव जावन आसा हे सगळे देव या फातकी कुडीच्या फातकी दिश्टीक मुखार मुखार दिसतात देव म्हूण मानतात कोण एकलो येता काडटा आनी काडून उडयता आनी एकाडे देव म्हूण मानतात येतात खातरतात आनी खातात आनी एकाडे देव म्हूण मानतात मागीर एकलो येता ताका मारून दुशी मार घालता आनी एक देव म्हूण मानतात सक्कडी घालतात पियोंक दितात खावंक दितात ताका इल्लेशें ना समाधान जाल्यार येवन कोडा पिता आनी ताका कोण कालें दिता पळय ताका तो दुशी मारून सोडटा तरी देवाक आमी धरूंक जाताय देवाक आमी खाण उडोवंक जाताय देवाक आमी मारून खावंक जाताय ना हे सगळे मनशान ताज्या मतलबा लागून ताज्या खुशेक लागून ताज्या स्वार्थीपणाक होंदोन कर्ण कान गेले देव आमचो देव तो न्ही आमचो देव त्या देवांचो देव तांकां रचलेलो आमचो देव जावन आसा सर पदवेदार देव आनी तो जावन आसा एकच एक नीज देव प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया तर मुखार देवाचे उतर काले म्हणटा मूर्ती वा कसलेच वस्तूंचे रूपणे करिनाका खंय पुरो काले पुरो केल्लें पळयलां आमी देव म्हणून मानतात आनी नमस्कार करतात आमची कॅथॉलिक भाव भयणी येतात ताणें सांगलें आयकोन हाणें सांगलें आयकोन वेतात आनी असलेंच नडतें करच्यांनी सोलोवचीं जायतीं आसात आमच्या पैकींतलीं येताना खुशेन वेतात फाटी येताना कशेंय तरी फाटी येजयत येतात दुसरे दिसा निराशेन न्हिदली उठतात तिसरे दिसा देदेस्पर जातात चवथे दिसा आनी कितें पुरो करखाण घेतात पांचवे दिसा कंगाल जातात ताज्या उपरांत तांकां कळटा की खंय गेल्यार खंयच्या देवा लागीं गेल्यार कांय प्रयोजन ना निमाणे तांणी सारक्या स्थितेक येवन पावचे जाल्यार ह्याच एका निजा देवा लागीं येजय तर ह्या रितीन आमच्या पैकींतली कोणी अशें तशें वसोन कांय कर खान गेले आसा जाल्यार उडासा काडया आनी आज
लिस्ट बरया कुमसरांत सुटका जोडून घेऊया. मुखार देवाचे उतर सांगता जाऊन ते वयर मळबार वा सकला प्रतवेर वा धरणी पंदल्या उदकांत असलेले वस्तूंचे तुवें तांकां नमस्कार करचो न्हय वा तांची स्तुती करची न्हय, कित्याक हांव सर्वेस्पर तुजो देव, प्रतिस्पर्ध्यांक सोसिनातलो देव. म्हळ्यार मीच आमचो वो एकलोच देव, तो रचणार, ताणे रचलेल्या रचनेपैकी या वस्तूंपैकी जर तर कोणाय की खंयच्याय जिवीक या खंयच्याय वस्तूक म्हणून मानून घेतला वय जाल्यार त्या आमच्या निजा देवा शिवाय दुसऱ्याक तिसऱ्याक चवथ्याक पंचव्याक आठव्याक दव्याक कोणी आम्ही खंयसरी वचून देव म्हणून मानला जाल्यार तसल्या प्रतिस्पर्ध्यांक हांव देव, तो देव, मागीर एकलो देव, होय देव, तोय देव म्हणल्या तसल्या प्रतिस्पर्ध्यांक सोसिनातलो देव जावन आसा आमचो देव, तो एक नीज देव. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. कित्याक हांव सर्वेस्पर तुजो देव, प्रतिस्पर्ध्यांक सोसिनातलो देव. आतां हांगा आयका, म्हजो द्वेश करतेल्यांच्या भुरग्यांचेर म्हळ्यार एका निजा देवाक फातयोवन जियोवचें सोडून ताणें रचलेल्या रचनेपैकी आनी खंयच्याय सृश्टेपैकी देव म्हणून मानून घेवन जर ताच्या फाटल्यान वचून ताका पुजा आराधन केला जाल्यार तसल्यांचेर देव सांगता, तसल्यांचेर म्हजो तसल्यांचो आमी द्वेश करता म्हणटा देवाचें उतर. तसल्यांचेर आमचो देव द्वेश करता. म्हजो द्वेश करतेल्यांच्या भुरग्यांचेर तांचे दुसरे आनी तिसरे पिळगे पर्यंत बापायच्या गुन्यांवाची शिक्षा बेजासी करतलो. हांगासर बापायच्या गुन्यांवाची म्हळ्यार आमी ताच्या सांगता आवयकी मेळोवयेत. जर तर कोणी आवय या कोणी बापूय निजा देवाचेर फातयोवन रावनासतना, निजा देवाचेर भवट दवरून जियोवन नासतना आनी खंयच्याय देवा लागीं वचोन जर तर ताका आराधन केलें, ताजें भक्तीपण केलें, ताका नमस्कार केलें, तसल्यांक तांच्या भुरग्यांक आनी त्या भुरग्यांच्या भुरग्यांक म्हळ्यार तिसरे तावन चवथी पिळगी पर्यंत म्हणून इंग्लीश बायबलांत क्लियर बरयलां, तांचेर तांची शिक्षा बेजासी करतलो. आमकां ना समाधान आसा? आमकां कसलेंय टेन्शन आसा? आमी देदेसपरांत जियेता? आमी रागान आसाव? आमी हगेन आसाव? आमी मोसळान आसाव? या खंयच्याय अनवरान संपडल्या, अवघडान संपडल्या, दुस्मान गायन आसाव? आले हांगा देव म्हणटा, जर तर ताका एकल्याक फातयोवचें सोडून हेर खंयच्याय देवा लागीं गेल्यार तसल्यांच्या भुरग्यांच्या तसल्यांचे दुसरे आनी तिसरे पिळगे पर्यंत बापायच्या गुन्यांवाची शिक्षा बेजासी करतलो म्हणटा. ताच्या उपरांत काले म्हणटा पळया, पूण म्हजो मोग करतेल्यांक आनी म्हजे उपादेश पाळटेल्यांक तांच्या 1000 पिळग्या पर्यंत म्हजो विश्वासी मोग दाखयतालो. प्रेज द लॉर्ड. जर तर ताका सांडून दुसऱ्या खंयच्या अन्य देवा लागीं गेल्यार ताच्या दुसऱ्या आनी तिसऱ्या पिळगे पर्यंत म्हळ्यार कशें, हांव म्हजी भुरगीं म्हळ्यार पयली पिळगी म्हजी भुरगीं आनी ताजे उपरांत ताजी भुरगीं म्हाका नात्रां, म्हाका दुसरी पिळगी, म्हज्या भुरग्यांक ती पयली पिळगी, म्हज्या नात्रांक ती नात्रां म्हळ्यार म्हज्या खातीर ती तिसरी पिळगी, म्हज्या पुता खातीर दुये खातीर ती दुसरी पिळगी. अशेंच वचोन 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 हांगा म्हणसर पावतली. जर तर हांगा आमी बंदड घाली ना, जर तर हांगासर आमी आकडो घाली ना, त्या देवाच्या कुशे विरोध वळून आयिल्ल्या त्या सत्तेक आमी जर तर हांगासर खटाप करना, तर हाज्या उपरांत आनी मुखारी पिळगेन तावन पिळगे पर्यंत वळून येतली आनी शिक्षा आमचे तैर बेजोनून आसतली.
त्या देखून मग नो आज जर तर आमच्या समजणेक आयलें आमकां जर तर हें समजलें आमकां कळीत जालें की नीज देव म्हळ्यार कोण आनी कोणाक आमी फातयेचे कोणाक आमी आराधन करीचे कोणाचेर आमी बोट दवरीत जाय आनी कोणाच्या आसऱ्याचेर आमी आसां आनी आमकां कोणें रचलां आनी आमचें जिवीत खंयच्या देवा लागीं आसा म्हणून आमच्या समजणेक आयलें जाल्यार हाज्या की पयलें जर तर आमच्या एका निजा देवाक सोडून खंयच्याय एका देवान रचलेल्या रचने पैकींतल्या खंयच्याय एक देव म्हणून मानून आमी जर तर गेल्या जाल्यार आनी ताचो फाटलाव केला जाल्यार तसली जिणी जिवन आमचेर आमच्या भुरग्यांचेर भुरग्यांच्या भुरग्यांचेर देवाची आमी केल्ल्या शिक्षेची जर तर देवतावन आमी केल्ल्या चुकीची देवतावन शिक्षा बेजाची करचे खातीर आमी कारण जाल्यार वय जाल्यार ते आज ह्या घडये हांगासर एंड जायचे हांगासर आमी एक त्या खातीर दोरो घालीचे आनी तो दोरो उतरून मुखार वचोंक नजो आमच्या भुरग्यांचेर या भुरग्यांच्या भुरग्यांचेर मुखल्या पिळगेचेर वचोंक नजो कश्ट आमकां जायते जाता जावंक पुरो पूण आमी एका निजा देवाचेर पातयेवन भवतान जियेल्यार खंडीत हांव तुमकां सांगता आमकां समाधान आसतलें कश्ट आमकां जाता जावंक पुरो दुर्बळी जिणी आमी जियेता जावंक पुरो संतोशान आमी जियेतले पयशे दुडू दान आमच्या लागीं आसचें ना पूण आमी माया मोगान आनी एकवटान आमी जियेतले वो 4 दिसांचो संवसारी आमचें जिवीत वो नाटक जावचो ना अर्थभरीत जिवीत जावंक पावतलें आनी ह्या 4 दिसांच्या थोड्या तेंपाच्या आमचे ह्या संवसारी जिवीत आसवें देवान दिल्ल्या या आदेशांक देवान दिल्ल्या उपादेशांक अनुसार जावन त्या एका निजा देवाक फातयेवन ताजे वयरच आमचो भावार्थ दवरून ताजे वयरच होंदोवन आमी जियेले जाल्यार या थोड्या तेंपाच्या जिविता उपरांत सष्णाक 1000 पिळग्या पर्यंत आशिर्वादां तशेंच कुरपाळ जिवीत बापान आमकां बसयलां ते जिवीत म्हज्यानी तुमचें जावन आसा प्रेज द लॉर्ड असलें सष्णाचें जिवीत बसयलो आनी ताणें सांगले प्रमाणे जियोन आमकां विश्वासी जावन आसलो देव आमकां दिता ते आमी राखून आसा आनी आमकां ताणें बसयलां तो दितास म्हणून फातयेवन आसा आनी तसलें जिवीत दितेल्या त्या बापाक आमी व्हडल्यान थाळयो पेटून अर्गां दिवया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया दुसरो उपदेश देवाचें नांव व्यर्थ काडिनाका वय गे हें खंय आसा बायबलांत निर्गमन ग्रंथ चॅप्टर 20 7व्या ओळींत आसा आनी मातेव 5:33 to 37 सरेस्परा तुज्या देवाचें नांव व्यर्थ काडिनाका कित्याक आपलें नांव व्यर्थ काडटल्याक सरेस्पर शिक्षा दिनासतना रावचो ना मातेव 5 30 आनी 3 तावन 30 आनी 7 पर्यंत आमी वाचया पूर्वजांक सांगलें तुमी आयकलां सपूत घालून दिल्लें उतर मडिनाका आनी सरेस्परा मुखार आण घालून बसयल्लें फारीक कर पूण हांव तुमकां सांगता सपूत घालचोच न्हय आकाशाच्या नांवान सपूत घालिनाकात कित्याक देवाचें शिंहासन तें आमी कितले बोटी कोणायके भरोसो दिवच्या खातीर आकाशाच्या नांवान पैकी सपूत घालता हांव आनी देव म्हणटा आकाशाच्या नांवान तुमी सपूत घालनाकात कित्याक तें म्हजें शिंहासन हांवें बसचो जागो भुमीच्यान सपूत घालिनाकात कित्याक देवाच्या पांयांची मोणें ती देवान पांय दवरचो जागो तो आमकां कोणायकी रायट ना हक्क ना भुमीच्या नांवान सपूत घालूंक कितले जण आमी अशेंच नेणारपणान जावंक पुरो जाणासन जावंक पुरो भुमीच्या नांवान म्हणटा एकल्याक फातयणी दिवच्या खातीर ना ती चूक म्हणून देवाचें उतर सांगता जेरुजालेमाच्या नांवान सपूत घालिनाकात कित्याक व्हड रायाचें शहर तें आनी तुज्या मात्याच्या नांवानय सपूत घालिनाका कित्याक एकच एक केस दोवो काळो करूंक तूं सकनाय बगार तुमचें उलोवणें जाय वय वा न्हय हाचे प्रास सडीत कितेंय आसल्यार या आयल्यार तें देवसारातावन येता त्या देखून देवाचें नांव
व्यर्थ काडूंक ना. कितेंय आसा जाल्यार दुसऱ्यांक पातयेनी येवं दी या येनासतना रावूं दी. दुसरो पातयों दी या पातयेनासतना रावूं दी. आसा तशें आसात सांगचें. आसा जाल्यार आसा, ना जाल्यार ना. वय जाल्यार वय, न्हय जाल्यार न्हय. जर तर ताज्या की सर्तीक कितेंय सांगलें जाल्यार देवाच्या दुस्मानांत हांव येता. त्या देखून सांगता देवाचें उतर. दुसरो उपदेश देवाचें उतरां मारपा सांगता देवाचें नांव व्यर्थ काडी नाका. तिसरो उपदेश आयतार संत भाग्यवानपणी सांबाळ. हे निर्गमन ग्रंथ 20व्या अवसरांत 8 पावन 11 पर्यंत आसा. आयतार संत भाग्यवानपणी आमी सांबाळटा जाल्यार आमी कशें सांबाळटा. सांबाळिना जाल्यार आमी खंयसर चुकल्या तरी आमी कशें मुखार आयतार संत सांबाळचे आमी जाणा जावया. सब्बताच्या दिसाचो उडास दवर आनी तो भाग्यवानपणी सांबाळ. 6 दीस तुवें वावर करियेत आनी तुजें सगळें काम करियेत. पूण 7वो दीस सर्वेस्परा तुज्या देवाक समर्पिल्लो सब्बत. त्या दिसा तुवें कसलोच वावर करचो न्हय. जावं तुज्या पुतान, जावं तुजे दुवेन, जावं तुज्या साकरान, जावं तुजे साकरणेन, जावं तुज्या जानवरान, जावं तुजे सवें तुज्या घरांत वस्ती करतल्या परक्यान. कित्याक सर्वेस्परान 6 दिसांनी सर्ग आनी संसार दर्या आनी तांतू आसा तें सर्व रचलें. पूण 7व्या दिसा ताणें विशेव घेतलो. त्या पासत सर्वेस्परान सब्बताच्या दिसाचेर आशीर्वाद घाला आनी तो दीस पवित्र केला. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. मोगाच्यानो सब्बताचो दीस पवित्र दीस. आमच्या गांवांत सब्बताचो दीस खंयचो तो आयतार. इस्रायलांत सब्बताचो दीस सोनवार. शुक्रार दनपारां तावन तो स्टार्ट करतात. तयारी पुरा बंद आनी बारी सिस्टमॅटिकली सब्बताचो दीस आचरण करतात थंयसर. पूण आमकां हांगासर आयताराचो दीस सब्बताचो दीस. देवाचें उतर कालें म्हणटा सब्बताच्या दिसा आयतारा संत भाग्यवानपणी सांबाळच्या खातीर इगर्ज मातेन जो कायदो काडला त्या प्रमाणे त्या अनुसार जावन त्या दीस आमी आमच्या घरांत या आमच्या शेतांत भटांनी या कारखान्यांनी खंयसरी आमी काम करूंक ना. सो दीस सोमारा तावन शनिवार पर्यंत आमी आमचें काम करियेत म्हणून देवाचें उतर सांगता. कित्याक देवान एका हप्त्यांत 7 दिसां पैकी 6 दीस आकाश भूमी आनी दर्यो आनी तांतू आसलेल्यो सर्व वस्तू आकाशांतल्यान भुमींतल्यो सर्व वस्तू रचूंक ताणें 6 दीस कान गेले आनी 6 दीस ताणें काम केलें, वावर केलो. 7व्या दिसा पवित्रपणान ताणें चलयलो आनी तो तसोच आमी चलोवच्या खातीर ताणें सब्बताचो दीस म्हणून नामेरला, पवित्र दीस म्हणून ताणें ओलायला आनी तो दीस आमी पवित्रपणान चलोवच्या खातीर त्या दीस आमी काम करूंक ना. जर तर त्या दिसा आमी काम केलें जाल्यार बापाच्या कुशेक विरोध आमी गेल्या. आयच्या तारीखेर आतांच्या ह्या काळार ह्या संदर्भांनी कितें चलता आमी पळोवया. म्हाका गोतो आशिल्ल्या पैकी सुमार कडेन हांवें पळयल्या, जायत्या कडेन पळयलां. कोण सकड गादे सकळेंत वावर करता, आयताराच्या दिसाई कोसतात, आयताराच्या दिसाई सारें वोवयतात, आयतारच्या दिसाई नेज काडटात, नेज घालतात, भात लोंतात, भात वोयतात, सगळें काम करतात. आनी इतलें काम करून गळोन जोड न्हय, ती जोड लागीं भोवना. कित्याक? कारण एक बापाच्या कुशे विरोध गेल्या. कारण 2 त्या जोडीचेर देवाचें बेसावना. कारण 3 आमचें स्वार्थीपण. कितलें गळोन जोडल्यार आमकां लागीं पावना.
कितले कितले कळोन जोडटाव हाडटाव आमकां लागीं पावना स्वार्थी पळोवन कित्याक आमचें चिंताप एकच गोळप जोडचें खावचें जेवचें गम्मत मारचें जियोवचें पावनातल्याक त्या आमच्या जोडीचेर देवाचें बेसांव नातल्यान आमकां ती जोड आमी खाताव तें फळा बरी ती जायना नाना तराचे कश्ट नाना तराचे पिडो काले पिडा नाना तराचे देदेसपराय नाना तराचे टेन्शन आनी कितें नासमाधान आनी कितें दुस्मानगाय कुटुंबांत माया मोग ना हाका पळयल्यार ताका जायना ताका पळयल्यार हाका जायना आनी बसलें जायना ताणें उठलें जायना आनी येवचें नाका ताणें वेचेंय नाका असलें पुरो चलता कित्याक बापाच्या खुशे विरोध वेतांव सब्बत असो दीस सब्बताच्या दिसाक पवित्र दीस म्हणून ताणें ओलायला त्या प्रमाणे आमी पवित्रपणान चलोवंक ताणें आमकां सांगलां आमी ताजें उतर आयकना ताजें उतर पाळिना त्या देखून आमच्या थंय देवाचें बेसांव ना प्रेज द लॉर्ड सगळ्या सर्ग आनी संवसाराचो रचणार जावन आशिल्लो आमचो बाप ताणें समेत एक दीस रेस्ट केला म्हणटा देवाचें उतर तरी आमी ताज्या मुखार कालें आमी ताज्या मुखार कांयच न्ही अशें कांयच न्ही आमी आज जिवंत आसोन जाल्यार तुमी थंय बसल्यात जाल्यार हांव हांगा उबो आसा जाल्यार ह्या भुमीन न्हू ताणें मनशाक केलो आमची कूड केली आनी त्या कुडीक जिवाच्या खातीर नाकाच्या बुडाक ताणें ताजो श्वास फुंकलो ताणें श्वास फुंकल्ल्यान ताजो आत्मा आमच्या थंय आयिल्ल्यान मनीस एक जीव प्राणी जालो त्या देखून हांगा हांव उबो आसा आनी अशें जिवन आसतना ताका जाय तेन्ना जर तर ताजो आत्मो ताणें दिल्लो उस्वास ताणें जेन्ना काडलो ही इतली व्हडली 6 फूट लांब कूड दाटी मोठी कूड 2 पांयांनी उबी आसा ती धडम्म आड पडटाली आनी त्या कुडीक व्हरून पुरी जे जाल्यार 4 जाणांनी उखलून व्हरी जाय आतां 2 पांयांनी चलची कूड ती मातयेची काण केल्ली कूड मातयेक वसा जाय जाल्यार कोणान घालून पुरी जाय जाल्यार सिमिस्रे मुसर 4 जाणांनी उखलून व्हरी जाय आनी वो जावन आसा जीव आनी आमी नेणारपणान जावंक पुरो या जाणा आसोन जावंक पुरो आमी मनीस स्वार्थीपणाचे मनीस आपलेपणाचे मनीस आमी खाली कुडीचेर ध्यान दवरता शिवाय कूड आमी पसता शिवाय कुडीस आमी मोग करता शिवाय आत्म्याचो आमी मोग करिना आत्म्याचो आमी पोस करिना आत्म्या वयर आमी ध्यान दिना आमी हर एकली मागता आसतना चिंतून पळय आमी आमच्या ह्या कुडीच्या पोसणे खातीर कुडीच्या भद्रते खातीर कुडीच्या खुशे खातीर सक्कडी मागता म्हाका काम दी म्हाका जोड दी म्हाका घर दी म्हाका सैरीक दी म्हाका चेडवाक एक न्हवरो दी म्हाका एक बरें घराणें दी म्हाका सक्कडी मागता खावंक दी जेवंक दी पुरो मागता पूण आमच्या पैकी कोणी पवित्र आत्मा आमी मागता गे कोणी मागता गे आमी मागता गे आयतार संत भाग्यवंतपणी सांबाळजे सब्बात पवित्रपणी आमी चलोन व्हरी जाय आनी पवित्र आत्मा आमी बापात जोडून घे जाय देखून आयतार संत भगवंतपणी सांबाळूंक ताणें सांगलां आनी त्या दिसाळी आमी सगळे संवसारी वस्तू आनी ह्या कुडीक जाय असल्यो वस्तू मागता शिवाय आमी आत्म्याक गटाई आत्म्याक दादोसकाई आत्मीक जिविता खातीर आसरो आत्मीक ग्रेसकाय जावन पवित्र आत्मा आमी कोणूय मागता जाल्यार हात वयर करा कोणी आमी मागयना कित्याक ह्या आत्म्या वयर आमी ध्यानच दिना आनी देवाचें उतर सांगता सोदू पयलें तूं देवाचें राज आत्मीक जिविताक जाय आसल्यो गरजो तूं सोदू बाकीचें सक्कड तुका अशेंच मेळटलें आनी एक कडेन देवाचें उतर सांगता जर तर तूं खोटो जावन आसलो बापूय खोटी जावन आसली आवय जर तर तुजो पूत आनी तूं जर तर एक थांती मागल्यार विच्चू दिना आनीक एक
मासली मागल्यार ताका जीवदाळ दिना तर बऱ्यो वस्तू खोटो जावन आसो न्ही तूं आवय आनी बापूय तुज्या भुरग्यांक तूं बऱ्यो वस्तू दिवंक तूं शकताय जाल्यार आनी दिताय जाल्यार सर्गींच्या बापा लागीं तूं मागताना आनी हांव मागताना कितल्या वर्त्या मापान तो पवित्र आत्मो दिना जायत आनी तो पवित्र आत्मा आमी मागोन ताणें आमकां तो पवित्र आत्मो दिल्ल्या वेळार आमकां घोवाक एक बरी बायली मेळटा बायलेक एक बरो घोवय मेळटा आवय बापायक बरी भुरगीं मेळटात भुरग्यांक बरो आवय बापूय मेळटात बरें कामी मेळटा बरी जोडी मेळटा बरें घरय मेळटा बरें कुटुंबी जाता सगळें मेळटा कित्याक सदां पयलें देवाचें राज ताच्या उपरांत तुमकां बाकीचें कितें जाय तें अशेंच मेळटा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया पूण आमी हें सकट विसरत हांव बापा म्हाका तें दी देवा म्हाका हें दी जेजू म्हाका तें दी जेजू म्हाका हें दी सकळी दी हेंय दी तेंय दी पवित्र आत्मा कोणाकी नाका कशें आमी समाधान नासचें कशें आमी खुशेन आसचें कशें आमी जादोसकाय नासचें कशें आमी संतोशान आसचें कशें सात दिसना कितलोय ग्रेस्त जावंक पुरो कितले व्हडल्या रावळे रावता जावंक पुरो गोव आनी बायल 4 गाडी आसा जावंक पुरो गोव आनी बायलां 7 जाणां नोकर आसा जावंक पुरो करोड आनी बँक बॅलन्स आसा जावंक पुरो मतीचें समाधान ना कित्याक संवसारूच काले आपणान काण गेला पवित्र आत्मो ना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 आतां मुखार चवथो आवय बापायक मान दी निर्गमन ग्रंथ 20:12 आसा तें न्यू टेस्टमेंटांत एफेसकारांचें पत्र चॅप्टर 6 वर्स नंबर 1 to 3 एफेसकारांच्या पत्रांत चॅप्टर 6 1 to 3 भुरग्यानो तुमच्या आवय बापायक खाल जावन चला हें तुमचें कर्तव्य तुज्या आवय बापायक मान दी हो उपादेश बसवणी दिवंक पयलो ती बसवणी अशी हाचे वरवीं तुका बरेंपण लाभतालें आनी ह्या संवसारांत लांब आवक तुका मेळटलें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 निर्गमन ग्रंथांत आमी वाचून पळोवया चालीन पळया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया तुज्या आवय बापायक मान दी आनी अशें सरेस्पर तुजो देव तुका दिता त्या देशांत तुका लांब आवक मेळटलें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया द्वितीनियम चॅप्टर 6 वर्स नंबर 2 तुजो पूत आनी तुजो नातू तुमची सगळी जिणीभर सरेस्परा तुमच्या देवाक भियोन चलशात जाल्यार आनी ताचे सर उपादेश आनी कायदे पाळशात जाल्यार तुमकां लांब आवक मेळटलें आमकां कोणाक सकड लंब आवक जाय आतां वयर करया पळय लंब आवक ह्या संवसारांत लंब म्हळ्यार सोशणाचें न्ही ह्या संवसारांत लंब आवक कोणाक जाय आतां वयर करया कोणाक नाका आतां वयर करनाकात कोणाक सकट जाय आतां वयर करया कोणाक सकट जाय तांकां आतां वयर कोण करता तांकां मात्र मेळटा आतां वयर करनात कोण तांकां नाका तुमकां मेळना कोणाक जाय आतां वयर करया म्हाका जाय कोणाक जाय आतां वयर करनातली आतां आयका तुमकां आवक जर नाका मागीर पश्चाताप करनाकात हांगा कोण आसा हांगा कोणाकी नाका तुमकां नाका लांब आवक लंब आवक आमकां जाय जाल्यार देवाच्या उपादेशांतलो चवथो उपादेश आवय बापायक पयस गेले हांव जोडचें तें जिवीत आमच्या बापा तावन हक्काचें जिवीत तें आमकां बापा तावन तें आमी होगडोन घेतलेलें तर आतां जेजून आमकां पवित्र आत्म्याच्या उदेशी
पवित्र आत्म्याच्या बोळान आमकां हांगासर एकवटायला आनीक बापाच्या हाजीरपणांत लागीं हाडलां आनी हे वर्तें भाग हाचे वर्तें भाग आमचें जिवीत आमकां बापा तावन आमी जोडून घेवचें आसलें. सक्कड आमच्या खातीर आसा, सगळें आसा. घोवाक बायल आसा, बायलेक घोव आसा, आवय बापायक भुरगीं आसात, भुरग्यांक आवय बापूय आसा, भाव भयणी आसात, शेजार आसा, इश्ट आसा, कुटुंब आसा, काम आसा, जोड आसा, बिझनेस आसा, घर आसा, बोंगलो आसा, गाडयो आसात, सगळें आसा. ते खाली ह्या संवसाराक मात्र हे सर्व सक्कड आसूनय जर तर जिवीत आमच्या खातीर बापा तावन ना, आमी होगडावन घेतला, तर हे कितले सक्कडी आसूनय आमच्या लागीं कांयच ना म्हणल्या बरी, कांयच ना, -0. कित्याक आज आमी संवसारांत आसा, ह्या पातकी कुडीच्या पातकी दिश्टी मारपात सगळो हो सोबीत संवसार पळयता, सगळे आमचे म्हणून चिंता, सांगता, जाणा जाता, हे आमचें नेणारपण, हे कितें सक्कड आमी पातकी दिश्टीन पळयता पळय, हे आमचें कांयच न्हयच. हे आमचें न्हय म्हळ्यार न्हयच, 100% गॅरंटी हांव तुमकां सांगता, आमचें न्हयच. कित्याक जेन्ना बापान दिल्लो उस्वास, बापान दिल्लो आत्मा आमकां बाप घेवन वता, जर तर आत्मीक जिविताक जाय आसल्यो गरजो जोडून घेतल्या उपरांत जर तर आत्मा बापा थंय वता, आनी जर तर आत्मीक गरजो आमी जोडूंक नात आनी आमी फेल जाता बापाच्या हाजीरपणा ताच्या मुखार, तर आत्मा बापाच्या दुस्माना थंय तर गेलो, मागीर उरलें खाली निर्जीव कूड मात्र. आनी ही कूड बापान मातयेंत तावन केल्ली, ती कूड मातयेकच पाटी वता. आनी कूड मातयेक वेताना ह्या कुडी प्रमाणे आमी चिंता, जाणा जाता, समजता, हे आमचें, हे मुजें, तें मुजें, हे सगळे आमी सोडून वेता. आमी खुद्द वरिना, या कोणी आमच्या सांगाता आमच्या फोंडांत घालिनात. कित्याक हे आमचें न्हयच देखून आमी वरिना, आनी हे आमचें न्हयच देखून कोणी आमच्या सांगाता फोंडांत घालूंक घालिनात. तरी आमकां आमचें म्हणलें खालें बरें या वायट, बऱ्या रितीन, बरेपणान, देखी बरीत जिवीत, ज्यो देवान दिले उपादेश आसा त्या उपादेशाक अनुसार जावन आमी बरी जिणी जियेल्या. आवय बापूय तरणाटी आसतना, आमी ल्हान भुरगीं आसतना तांणी आमचो कितलो मोगान पोस केला, कितली नितळाय, कशें तांणी आमकां सांबाळलां, कितलो मोग केला, कशें पटलून धरलां, कितले तांणी कीस उमेद दिल्यात, आनी कशें मा पुत्तू बाळू म्हणून हरद्याची ऊब दिवन गी, आनी वयर दवरल्यार कवळो वरीत, सकयल दवरल्यार मूय वरीत, या म्हणल्या भाशेन गी, खंयच्या रितीन तांणी सांबाळलां. वय तितलें न्हय जावन खंय एक समजा आमी कार्याक गेल्ल्या गाड्या भुरग्याक वरजेत पडल्या घरा सोडून वचोंक जायना आवय बापायनी, ल्हान भुरगें व्हरून गेल्या सभेंत आसतना कार्या वेळार थंय अशेंत आसतना फचाक्क करून 2 नंबर केले म्हण चिंत्या, सगळ्यांनी गाण उठली. सगळें म्हणटात हेत तूं हें घालें घाण, हें खंयचें, हाका कितें, थंय वचोंक जावना, हांगा रावंक जावना गी, अशें म्हणून त्या भुरग्याक खांकळटात आनी कालें करतात. ते दळा आवय आनी बापूय मेळून कालें करतात. त्या भुरग्याक तांतलें त्या मेळ्यांतलें उखलतात आनीक ताका बरें करून नितळ उदकांत धुतात, बरें करून साबू घालून धुवन नितळ केल्ल्या उपरांत इल्लोसो परंबळ पावडर गी आनी कालें गी पुरो घालून इल्लेशें परंबळ करतात ताची कूड भुरग्याची, आनी बरें सोबीत वस्तूर दुसऱ्यांच नवें सुकें वस्तूर घालून ताका परतेक सजयतात आनी पावनांतल्याक 2-4 किसी दितात, उमेद दितात. पळय गे ही आवय आनी बापूय ह्या भुरग्याक ह्या रितीन पोसतात. आनी तेंच भुरगें व्हड जालें, शिकाप जोडलें, व्हड जालें,
कॉलेज डिग्री केली, सर्टिफिकेट मेळ्ळी, वावर मेळ्ळो, काम मेळ्ळें, जोड जोडली, सांबाळचे पैसे दरबस्त येतात, काजर जालें, बायल मेळ्ळी, सून आयली, कालें जालें. म्हातारी प्राय, उतार प्राय, भुरग्यांच्या की ल्हान तराचे तांची जिणी कोणी आताक धरून उकल्ल्यार मात्र ताणी अंतुळणार तावन या खाटीर तावन बेड्डार तावन उठी येत, नांदले ताणी उठोवंक जायना. कोणी कांय आताक धरून लोव येल्यार मात्र वची येत आनी नाणयल्यार मात्र तांकां नितळाय, नांदल्यार ना. कोणी तांकां न्हेसयल्यार मात्र न्हेसाण, नांदल्यार ना. कोणी कांय तोंडाक दिल्यार मात्र तांकां खावंक, नांदल्यार ना. ह्या संदर्भार त्या मोगान पोसलेल्या त्या भुरग्यांचो कायदो कितें, त्या आवय बापायचो मोग करचो, आवय बापायक सांबाळचें, ताका मान करचो, ताच्या मोगान उलोवचें, बरें करून उलोवचें आनी ताका त्या आवय बापायक बऱ्या तरान समाधानेन जिवोवच्याक अवकाश करून दिवचो. ताज्या बदलाक हांव आनी तुमी सक्कडी हांव सांगना, कोण सक्कड या संगतीक कारण आसात ती मात्र ऐका. कोण या संगतीक कारण नात ती दया करून म्हाका माफ करा. आमी कायदे कशे पाळटाव. उतार प्रायाच्या आवयक आनी बापायक काजर जावन बायल आयली, कामाक लागून जोड मेळ्ळी, ग्रेस कांय बरलो. ही म्हातारी आनीक म्हातारो उतार प्रायाची आवय बापूय आमकां नाका. तांकां काडलें, उखलून व्हरून रिक्षार बसयलें, सीदा व्हेलें, व्हरून ओल्ड एज होमांत बसयलें. आनी ताणी जायते जाल्यार मरता मुसर थंय खरगोन खरगोन पुतांचो दुवांचो भुरग्यांचो उडास काडून काडून खरगोन खरगोन जियेजय. तरणाटी जाल्ल्या काजर जावन काजर जिणे जियोनच्या पुताचो दुवांचो सुनेचो हांकार कालें गोत्तागी हांव गळटां, हांव जोडटां, म्हयन्याक 2,000 रुपये दिता थंय खर्चाक आश्रमाक. आनी सुरवातीचेर एडमीट करतना एक 30,000 डिपॉझिट दिवन सोडटा. पयशांचो हांकार. पयशांनी मोग मोल काडूंक जायना. पयशांनी आवय बापायचें ऋण फारीक करूंक जायना. पयशांनी वो उपादेश वो तिरसना आवय बापायक मान दी म्हणटेच पयशांचो खेळ हांगा चलना मोगाच्या न्हू. जर तर त्या आवय बापायन ल्हान नेणट्या बालशातावन व्हड जाता पर्यंत जर तर मेळेन तें परमलाक परिवर्तन करून जर तर तांच्या जिवितान सोलोन हाडला, थंड तें सुखें सुखें म्हणल्या भशेन त्यांनी जर तर ह्या रितीन सोलोन हाडला, जर तर खंयच्याच रितीन कले सुखी जाल्यार एजेस्कान येल्यात, त्या भुरग्यांक लागून कसली लज जखमा नांव मर्यादा तांणी सोसून गेल्या. त्या भुरग्यांक बरी सांगणी समजणी बरे बरे उतरणी दिवन तांचें बरें जिवीत परिवर्तना खातीर वावुरल्यांत. त्याच भुरग्यांक जेजू मरी जुजे म्हणून दोतोड्यांनी शिकोवन मिसा भक्तीपण आपण व्हरून इस्काल शिकोवन दिवन जर तर ल्हान आसली व्हड केल्यांत तांकां एक संवसारांत मनशा प्रमाणे जिवनच्याक जर तर आदार जाला. आनी ताज्या उपरांत आमी आमच्या पांयार उबा रावल्या, आमच्या जोडीर आमी जियेता, रावळे रान्यांनी जियेता, आमच्या सांगाता जिवनच्याक त्या मातारप्रायाच्या उतारप्रायाच्या आवय बापाय आमकां लज, दुसऱ्या मुखार आमकां लज यशेन चिंतून जर तर आमी ह्या रितीन उतारप्रायाच्या आमच्या आवय बापायक आज्याक आनी आजयेक ह्या रितीन आमी चलयता, आश्रमांत तांकां ठिकाणो दिता जाल्यार देवाच्या कुशेक विरोध. आनी त्या देखून आमचें आवक मोटवें 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 जाता. 60-70 पोंडा भितर न्ही, 40-50 पोंडा भितर. कित्याक आवय बापूय मरच्याक पयलेंत आमी मरता. आवय बापूय मागीर अनाथ आश्रम जिवंत आसतात. कित्याक आमच्या जिवितांत देवाचें बेसावना, देवाच्या कुशे विरोध आमी येता, उपादेशा विरोध आमी येता. आनी ती आमच्या आवय बापूय ती उपादेश पाळून जियेल्यांत त्या देखून तांकां लंबा आवको आनी ती जिवंत आसतनांत आमी संवसार सांडून येता. कारण कित्याक आमकां एक्सिडेंट जायचे, कित्याक आमकां पिडा येयचे, कित्याक आमचे ते अनवरां येयचे, कित्याक आमचे ते दूख येयचे, कित्याक आमचे ते असलें पुराण वता जायचे. रचलेल्या रचणाऱ्यान हर एकल्याक एक सारखे पवित्रपणान रचला. हर एकल्या आमी देवाची रचना आसली वय जाल्यार आयच्या तारखेर आमी हांगा ह्या देव टेंपलांत हांगासर जमा जाल्ली आमी हर एकली एका बापाची आमी सगळीं भुरगीं जावन आसा. तर आमकां कित्याक नाना तराचे वेगळे वेगळे अनाहुतां अनवरां अवघरां एक्सिडेंटां ती पिडा ही दूख खाल्याक जायचे.
कारण इतलेंच आम्ही उपादेसा विरोध केला बापाच्या कुशेर विरोध केला दुसऱ्या वडिलांक मान दिवना तांकां दुखयला तांकां आमी रेस्पेक्ट करूना आणि तांकां आमी दग दिला तांचे दूख आमी तांणी वळोवंक आमी कारण जाल्या त्या देखून तांच्या मारिपात देवा तावन आमकां हे काले म्हण येत शिराप दुखाचो कित्याक आमचे स्वार्थीपण आमच्या स्वार्थीपणाची जिणी ह्या सुखीन जेल्ल्याक ती सूख आमच्या फाटल्यान येवन आमकां चीट करता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया तशें आसता आसतना मोगाच्यानो मुखार आमची भुरगीं परते व्हड जाताना आमकांय तशेंच जाता मागीर जर तर आमी आवय बापायक खाल जाता तांकां रेस्पेक्ट करता तांची देखभाल करता तांकां समाधानान पळयता तांकां पोसता बरें करन त्या वेळार आमचे जिवन आमचे नडटे आमचो कुटुंब संबंध आमी आमच्या वडिलांक दिवचे रेस्पेक्ट खुशी संबंध ती आमची भुरगीं पळयतात ल्हानपणार थावन आनी ती आमच्या बरीत बरें करन आमच्या कडेन वर्तन करतात आनी आमकांय आमच्या उतारपणार ती सांबाळटात ना जाल्यार आमच्या आवय बापायक आमी आश्रमान घालीन जाल्यार आमी म्हातारी जाता आसतना म्हातारी जावचे पयलेंच आमची भुरगीं व्हड जाताना आमकां पयलें लोटून घाल सोडटा दिशेन आश्रमाक कित्याक आमी कितें केलां तेंच आमकां मेळचें प्रेज द लॉर्ड त्या देखून देवाक हें सारकें वता आमी कितें करता म्हूण त्या देखून ताणें एडवान्सार ते उपदेश दिवन दवरल्यात त्या खातीर जर तर आमकां कोणायकी लंबू आवकू ह्या संवसारांत जिवंक जाय वय जाल्यार आवय बापायक मान दी ताका खुशेन सांबाळ ताची जबाबदारी पुरा कर ताका संतोशान पळय आनी ताका नितळायन पळय ताची गरज पुरो दिसची लंबू आवक फ्री लंबू आवक फ्री कशें सोदू पयलें देवाचें राज बाकीचें पुरो तुका अशें फ्री मेळटा देवाचें राज सोदून देवाच्या राजान जियेल्यार बाकीचें पुरो कशें फ्री मेळटा अशेंच मेळटा तशेंच आवय बापायक जर तर काल जावन सोलोवन तांच्यो गरजो तिसो आमच्यो जबाबदारी पुरो केल्यो जाल्यार आमकां लंबू आवकू देव फ्री दिता आनी तितलेंच न्ही कितले काळानुसार आमी जियेता तितले पर्यंत खुशी समाधान शांती एकवट आमचे थंय राज करतलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आता आमच्या पैकी आमी चिंतून म्हळ्या कोणाक लांब आवक जाय कोणाक मोठे आवक जाय दुसरी खंयचीय वाट ना या देवाच्या उतरा प्रमाणे लांब आवका खातीर प्रेज द लॉर्ड हालेलुया पांचवो जीवशी मारी नाका निर्गमन ग्रंथ चॅप्टर 20 वर्स नंबर 13 निर्गमन ग्रंथ चॅप्टर 20 वर्स नंबर 13 जीवशी मारी नाका आणि फर्स्ट जॉन चॅप्टर 3 फर्स्ट जॉन प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 आम्ही देवाच्या उपदेशान सांगल्या प्रमाणे केदाळे आमी कोणाकी जीवशी मारलाय जीवशी मारचे म्हळ्यार आमी काल हें समजता गेलो एकल्याक मारून घालो कसोय मारला जाऊयात मारून घालो वीक घाला मारला या कातरन मारला या मारन मारला सोंड्यान मारला तोणक्यान मारला कशेंय मारला मारून घाला म्हळ्यार मर्डर केला म्हण दुशी मारला म्हण न्ही आमी तशें काय केलाय आमी तशें काय केलाय ना ना मो हा कें जाल्यार देवाच्या दिश्टी मुखार एडजस्ट जावन वचो तूं पूण देवाच्या उपदेशा प्रमाणे मारून घाला म्हळ्यार आनी एक अर्थ कालेंक म्हळ्यार फर्स्ट जॉन चॅप्टर 3 वर्स नंबर 15 पळया आता आमी कितल्या जाणांनी मारून घाला कोणाक पळया आमी ध्यान दिवन ऐका आपल्या भावाचो आनी भयणीचो द्वेष करता तो हर एकलो गुन्हेगार सई आपल्या भावाचो आनी भयणीचो कोण द्वेष करता तो गुन्हेगार सई खंयच्याय गुन्हेगारा थंय सशनीक जिवीत ना म्हणून तुम्ही जाणांत आता आमी तुम्ही आता हांगासर तुम्ही चिंतून पळया हांगा आसल्या पैकींत थोडी एकामेका थंय कितले जण मोती भितर द्वेष करन आसात
रागान आसात, मोचरान आसात, हग्यान आसात, दुस्मान गायन आसात. आणि हांगासरल्यान आमी आमच्या पैकी कितलीं जाणां घरा आसले थंय आमच्या कुटुंबासांनी थंय कितलीं जाणां रागार आसात, शेजाऱ्या थंय कितलीं जाणां थंय आमी दुस्मान गायन आसात, रागान आनी मोचरान आसात, हग्यान आसात. वाड्यांत कितल्या जाणां थंय आसा. हांगा बसल्या कडेन आमचें मायंड कितल्या जाणां कडेन वचून झगडें करना आसात. ताका हांव पळयता, हाका हांव शिकयता, ताका हांव मेल्यारय सोडिना म्हणटात थोडीं. हांव मेल्यारय ताका सोडिना खंय. मेल्ल्या उपरांत हांवें फोनात मागीर हांवें ताका सोडचें खंय. म्हाका उखलून घाली जाल्यार फोनात ताणें तेजें, कोणाक हांव सोडिना म्हणटा ताणें तेजें. थोड्यांनी सांगचें हांव ताका मेल्यार हांव ताका सोडिना म्हणून. जो कोण कोणाचेर द्वेश दवरता, जो कोण कोणाचेर रागार आसा, जो कोण कोणाचेर मोसोर चिंतून आनी खंयच्या कारणाक लागून हग्यान आसा, ताणें ताजी या तिजी, तिणें ताजी आनी तिजी ऑलरेडी देवाच्या दिश्टी मुखार मर्डर कर्ण जालां, कुणी कर्ण जालां. कित्याक म्हळ्यार खंयचीय एक करणी आदारन जर तर कुणी करीत जाल्यार कोणाची ती कुणी करच्या त्या करण्याच्या की पयले खालें जायचे, काळजान तावन उपजाचे आनी चिंतीचे आनी मोती घेवचे. जर तर हांवें एका भावाची खुनी करचे जाल्यार डायरेक्ट वचून हांव कांय करिना, पयले हांगा तावन उपजाचे, काळजान तावन ती बगना, ताज्या उपरांत ती मोती घेवचे आनी हांवें ते सेटिंग करचे. ताज्या उपरांत कितलोगी टायम लागता ताज्या कडेन म्हणसर वचून हांवें ताजी खुनी करच्या खातीर. त्या खातीर देवाचें उतर सांगता, कोण कोणाचेर द्वेश करना आसा ताणें ऑलरेडी खुनीगार केल्या, तो खुनीगारच चोय, ताका सशनाचें जिवीतच ना. म्हळ्यार ताजो अर्थ कितें, जर तर म्हज्या थंय ते खुनी करचें बगना, काळजान तावन उपजना आनी मोतीक ती आलोचना येना, तर हांव खुनी करिना. जर तर तो संदर्भ येवच्या तसलो आसा जाल्यार हांवें त्या काळजान तावनूच ती बगना येनातल्या भशेन हांवें ह्या देवाच्या उपदेशाक अनुसार जावन आसोन हांवें सोलोंक जाय आनी जियोंक जाय. खंयचीय करणी काळजान तावन उपजान आसतना खंयचीय जायना. त्या देखून काले म्हणटा देवाचे उतर पळय आनी एका भशेन ते आतां मुखार येता. प्रद्वर्पण म्हळ्यार करनेन केल्लें प्रद्वर्पण न्ही, तें उपरांतलें ताज्या की पयलें तें करनासा रावचें जाल्यार कोणें एका कामुकी दिश्टीन एका चेड्याक या चेडवाक पळयलें ताणें कुणी कर्ण जाली. कित्याक म्हळ्यार पयलें पळोवचें कामुकी दिश्टीन मागीर वचून ती करणी करची. हांव तशें त्या कामुकी दिश्टीन पळोवंक पळयना जाल्यार हांगा तावन ही ती आशा आनी आपलेसपण आनी चिंतमा तसली बगना काळजान तावन उपजावंक उपजना जाल्यार करणेन हांवें कशें करचें. त्या देखून देवाचें उतर सांगता, भारी विशेष हांवें ती करणी आदारच्या खातीर ताज्या की पयलें उपजाता म्हज्या काळजान तावन आनी मोतीन तावन ती आलोचन ती आशा उपजोंक उपजना तर हांव करूंक करिना. आनी कोण तशें काळजान तावन ती आशा धरता आनी त्या कामुकी दिश्टीन पळयता ताणें करणेन करचें म्हणना. ताज्या पयलेंत चिंता पायलें कर्ण जालें, चिंता पायल्या उपरांतच ताणें तें करचें. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. त्या देखून देवाचें उतर सांगता, जो कोण आपल्या भावाचेर या भयणीचेर द्वेशून आसा जाल्यार ताणें कुणी कर्ण जाली. प्रेज द लॉर्ड. आतां हे कोरस तुझो हम करता, तुझो हम करता जेजू, तुझो हम करता आता मी सदा तुझ्या पाय पोळा रावतलो, तुझे वाटेना चालतलो, तुझे संगिया गायतलो, हांव पापी ससना. दया करून बसात. सातवो मिस्तेर कालें तें चोरी नाका.
आम्ही सोरी नाका म्हळ्यार काळजींचे कोणाचे हितलांत वचोन बोंडे सोरले, नारळ सोरले, पोपळां सोरली, खेळम्यांतले गडाय सोरले, बोबलीं सोरली, वय मो या कोणाचे पयशे सोरले तरी सोरी म्हणून न्हे तशें न्हे. पूण देवाचें उतर काले म्हणटा पळया, देवाचें उतर काले म्हणटा मलाकी चॅप्टर 3 वर्स नंबर 8 to 10 हें सांगून हांव आतां केर करता. मनशान देवाक पासोवंक जाता कितें हें सवाल करता तो. आमी पासोवंक जायना देखून जाल्यार आमी पासयता देखून ताणें सवाल करचें आमकां. तरी पूण तुमी म्हाका पासोवंक सोदतात, तुमी विचारतात आमी तुका तशें पासोवंक सोदता, आमी तुका कशें पासोवंक सोदता. देव म्हणटा तुमच्या दशमांशांनी आनी दानांनी तुमी म्हाका पासोवंक सोदतात. तुमचेर शिराप पडला कित्याक तुमी तुमचे सगळे राष्ट्र म्हाका पासोवंक सोदतात. म्हज्या मंदिरांत खाण आसचे खातीर तुमचे पुर्ते दशमांश भंडाराक हाडाप. हे परी आतां म्हजी परीक्षा करा म्हणटा दरबाराचो सरेस्पोर. आनी हांव तुमचे पासत मळपाची दारां उक्तीं करून तुमचेर भरपूर आशिर्वादां वतलो की ना म्हणून पळया. म्हळ्यार हाजो अर्थ कितें? ही आमची फिरगज न्हू. या फिरगजींत ही इगर्ज, ही धर्मसभा इगर्ज माता ह्या पिरगेच्या लोकांक आत्मीक रितीन चलोवन व्हरूंक एक याजक आसा आनी देवान मांडून हाडलेले एक रीत आसा. उपादेश ताणें दिला तर तो काले म्हणटा दशमांशांतले पुरतो 1 वांटो म्हळ्यार 100रांत 10 वांटे 10% दांत 1 वांटो पुरो हांगा ये जाय. 10 बोबलीं जाली 1 बोबले हांगा, 100 नारळ जाले 10 नारळ हांगा, 10 पणस जाले 1 पणस हांगा. 1000 रुपयांची जोड 100 रुपये हांगा येयचाय. म्हळ्यार हांगाच न्हय, देवाच्या नांवान जेजूच्या नांवान खंयसर गरज आसा थंयसर आमी जेजूच्या नांवान 10% दिजय. जर तर आमी ते दिना कितलें हांगा गरज आसा तितलें हांगा, बाकी कितें आसा आमी खंय गरज आसा थंय दिजय. मगाच्यान आतां आमी चिंतया देवान हो उपादेश आमकां दिला जाल्यारय आमी तो पाळिना. आयच्या तारीखेर आतां पळयल्यार मिसाच्या बलिदानाचेर उंड आनी वायन हांगा आल्तारीचेर याजक आमच्या मुखार भेटयता शिवाय बापाक दुसरें कांय आमचें दानांतलो फळ दान आनी कितें फळ वस्तू खंयचेंय कांय येना हांगा. आदीं येतालें आतां येना. कित्याक? आमचें स्वार्थीपण. आमकां नाका, गरज ना. पूण देव म्हणटा तुमी हाडा हांगा. कित्याक? ताज्या ल्हाना धाकट्यांक दुर्बळ्यांक हांगा तावन तांकां खाण जेवण जावन ह्या गरजो तिरसूंच्या खातीर जायजय म्हणून. तर तसल्यो गरजेवंतां अस्कतां दुर्बळीं जायतीं आसात. तांच्या खातीर हांगा तावन देवानंत ह्या याजका मारिपात ह्या वावड्या मारिपात समाळीचे पयसीचे जाल्यार आमी हो उपादेश पाळीचे आनी आमी तांकां आदार दिवचे. जर तर आमी तें करना कोणाक पुरो आमची गरज आसा. जर तर 71 रचणारान सगळ्यांक तांकां रचला ताणें आमकांय रचला, आमकां रचल्यान तांकांय रचला. त्या रचणारान जर तर आमकां तांच्या जाग्यार दवरलेलीं जाल्यार कितलीं अस्कतां आसात न्ही दुर्बळ्यांनी पुरो. आमकां तांच्या जाग्यार दवर न्हू, तांकां जर तर आमच्या जाग्यार दवरलेलें जाल्यार आमी कशें वाट पळयताले. कोणी आमकां दीत गी, कोणा लागीं आमच्या लागीं येत गी, कोणी आमकां आदार स्थितीत गी पळय गी. त्या देखून आमकां हें पुरो दिलां सर्तीक दिलां, जायतें दिलां. आमकां दिल्ल्यांतलें आमी जोडटा त्यांतलें आमचें म्हणलें कितलें आमी खाता पियेता न्हेसता पांगरता मरता येता आनी व्हरता तितलेंच. बाकीचें बॅलन्स आमचें न्हय. तें कित्याक? जेजू आमच्या मारिपात त्या दुखद्या धाकट्यांक पोसूंक अपेक्षिता, आमच्या मारिपात तो वावर करूंक अपेक्षिता, आमच्या मारिपात तो काम करूंक अपेक्षिता. त्या देखून सर्तीक दिलां तें तांच्या खातीर म्हणून दिलां, आमच्या मारिपात तांकां पावोवच्या खातीर. पूण आमी निस्वार्थपण सांडलां, स्वार्थीपणाची जिणी जियेल्या. हें हांवें जोडलें मुजें म्हणून हांवें सुदोवन खावन गेलां आनी येताना हांव व्हरोंक व्हरना. जिवंत आसतना हांव जेजूक म्हज्या मारिपात काम करूंक एलावडी करिना आनी तें जावन आसा म्हजें न्हय, तें जावन आसा आनी कोणाचेंय दुर्बळ्या धाकट्यांचें अस्कतांचें गरजेवंतांचें.
त्या देखून मोगाच्यानो आमी कितेंय गोळटावन जाल्यार कितेंय जोडटावन जाल्यार कितें आमची टॅलंट आसा जाल्यार आमची कितें बुदवंगाय आसा जाल्यार खंयच्याय नमुन्याची जायती पुराय आसात. टिचर आसा जाल्यार हांगा दोतोर शिकोवच्या खातीर, शेतांत आसा जाल्यार ताजो वावरांतलो फळां काडच्या खातीर, कारखान्यांत या ऑफिसांत जोडटा जाल्यार ताज्या जोडींतलो 10% हांगा दिवच्या खातीर, सिंगर जाल्यार ताका ताचेर टॅलंट आसा जाल्यार ताणें हांगासर येवन सिंगींग करच्या खातीर, मिसाच्या बलिदाना खातीर ताणें आदार सुणच्या खातीर असले नाना तरांचे टॅलंटेड मनशां आमी आसात. तशेंच जोडी आसा, शेतांतले वावरांतलो फळ आसा. आमी हर एकल्यांनी आमच्या वावरांतलो दांत एक वांटो हांगा आनी तशेंच हेर गाडे तांकां देवान दिवन सांबाळच्याक, पोसच्याक, आदार सुंजाक आनी सुदार सुंजाक आमी जेजूच्या नांवान हें करी जाय. आनी तें आमी तशें केल्यार आमी कोणायकी तांकां कोणायकी करिना. आमी फकत करता जेजूक शिवाय दुसऱ्या कोणायकी करिना. तांकां दिल्यार आमी जेजूक दिल्यार बरी जालें आनी जेजू आमकां दिता. कोणी मनीस एकामेकाचें रीण दवरता पूण जेजू हें रीण खंडिती जावन तो दवरिना. तो वाडी समेत भरी करता. देवाचें उतर म्हणटा तूं 10% दिवन पळय, ताज्या उपरांत पळय हांव मोलपाची दारां उक्तीं करन तुज्या वयर, तुज्या कुटुंबा वयर, तुज्या भुरग्यां बाळा वयर आशिर्वादां वयर आशिर्वादां वत्तांगी नांगी म्हणलें तूं परीक्षा कर म्हणटा. फक्त सरेस्पर देव सगळ्या बायबलांत, न्यू टेस्टमेंटांत आनी ओल्ड टेस्टमेंटांत सगळ्या बायबलांत हर एकाडे सांगता हांव सरेस्पर देव, म्हजी परीक्षा करनाका. हांव सरेस्पर देव, म्हजी तपासणी करनाका. हांव सरेस्पर देव, म्हाका तूं परीक्षा करिनाका. काल हांगा एक कडेन मात्र सांगता, मालाकी चॅप्टर 3 वर्स नंबर 8 to 10 सांगता दांत एक वांटो हाडून दी आनी पळय तूं म्हजी परीक्षा कर, मोलबाची दारां उक्ती करन तुजेर आशिर्वादां वयर आशिर्वादां वत्तांगी नांगी म्हूण पळय म्हणटा तो. तर आमकां वो एक मात्र अवकाश देवाची परीक्षा करूंक. आज मुसो कोणी दिवना जाल्यार आज सावन दांत एक वांटो दिवंक आमी प्रयत्न करया आनी दिया. ताज्या उपरांत आमी देवाची परीक्षा करया. प्रेज द लॉर्ड.